कंपनीनी करतल्याकूच खंय सरकार पिट्टा. जेएमसीच्या कारभाराच्या चौकशेक नेमिल्ल्या अगरवाल समितीन दुर्गादास कामतीक समन्स काढला. वेळ पडल्यार गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते भलायकी खात्याच्या ऑफिसात आनी सेक्रेटरिएटात वचून धुडगूस घालतले म्हूण दुर्गादास उलयला. समितीन ताका 7 जूनाक हाजीर रावंक समन्स काढला. सगळी सुत्रां खंय रक्षामंत्री पर्रीकार हालयता. काल एक समन आयला म्हाका फ्रॉम द एन्क्वायरी कमिशन. तुम्ही जर कंटेंट जर पळयशात जाल्यार आमकांच धमकी दिवंक लागल्यात. आतां हे कमिशन जीएमसीचे रॉंग डुईंग फायंड आउट करपा खातीर आसा काय कंप्लेंटंट जो आहा म्हणल्यार हांव म्हाजेर एन्क्वायरी करपाक आहा हें आमकां कळना. इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे हो एन डी अगरवाल कोण सप्टेंबर 31, 2015 हाजेर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसीचे अव्वल कारकून रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर एंटी करप्शन ब्युरोन FIR दाखल केल्ली आहा. सप्टेंबर 31 तारीख 2015. आतां आमकां कळून आयला की तो ऑर्डर घेवंक लागला डायरेक्ट रक्षा मंत्र्या कडल्यान. आनी कदाचित ही लँग्वेजूय ताजीच आसतली. ही अगरवालाचेर लँग्वेज आसपाना. You are hereby summoned to appear before Commission on the 7th day of June at 3 p.m. to testifying you are concerning the matter and not to depart there without the leave of the Commission. And you are hereby warned that if you shall with just excuse negligence refuse to appear, necessary action will be taken. Anyways, I will be appearing with our advocate Tanvir Khatib on that day. But जे तरेन भाषा वापरली हातून पूर्णपणे स्पष्ट जाता की ही ऑर्डर दिल्लीच्यान घेतिल्ली आहा. आमी परत सांगतात गरज जर पडले जाल्यार गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांक घेवन आमी हेल्थ डिपार्टमेंट आनी सेक्रेटरा वचून रकस करतले जे पर्यंत जीएमसीचो इशू जर सॉल्व जायना जाल्यार. म्हापशा आल्फेरा देशमुख आर्केड सोसायटीन बिल्डर लोकांक भायल्यान हाडून बिलिवर्सांच्यो प्रेयरी करता म्हूण उपद्रवान सोसायटींतले लोक तापले. प्रकरण निस्तार मेरेन उपजिल्लोधिकारी आनी SDMन प्रेयरी बंद करूंक लायिल्ल्यो. मात बिल्डर देशमुख तेमाक पेटला. तो म्हणटा ताचे सुवातेर तो प्रेयर घेता. लोक म्हणटात प्रेयरी घेयात पूण सोसायटींनी लोकांक त्रास करून कायदो मोडून न्ही. बिल्डर विजय देशमुख खंय म्हापशां तागेल्या आल्त फेरा देशमुख आर्केड सोसायटींत बिलिवर्सांच्यो बेकायदेशीर पब्लीक प्रेयर्स करता. प्रकरण कितलेशेच फावट पुलिशे मेरेन पावले. जिल्लोधिकाऱ्यान बिल्डराक प्रेयरी बंद करूंक सांगूनय जालें. तरीकूय तो तेमाक पेटिल्ल्यान त्या वाठारांतल्या लोकांचे पाशेस निमणे पेड्ड्यार जाले आनी सोसायटींतलो लोक पुलीस आनी मिडिया मेरेन पावलो. आयतारा सोसायटीच्या लोकांनी भायले बिलिवर्स भितर येवचे पयलीं गेटीक कुलूप मारले. तणाव जातसो दिशिल्ल्यान पुलीस आनी मामलेदारूय पावलो. पुलीस रिपोर्ट दिल्लो आहा. पुलीस PI डेप्युटी कलेक्टर तातूंत व्हेरी क्लियरली बरयल्लें आहा दे हॅव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम एनी ऑथॉरिटीज. आणि त्या प्रमाणे त्यांनी तांकां डायरेक्शन्स दिले की तुम्ही ते टेम्पररीली बंद करचे म्हणून. तर हो बिल्डर ते डायरेक्शनाचे पालन करिना. आता ही तेणी ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करून राहिली न्हू. आम्ही 2दा कंप्लेंट केली पुलीस स्टेशनार वचून ही ऍक्टिव्हिटी स्टॉप होता. ऍक्टिव्हिटी स्टॉपच करपा रेडी ना. इनफॅक्ट ही इज ब्रिंगिंग ऑल दिस क्राउड. यू सी द क्राउड. बिल्डर म्हणटा भायल्या लोकांक हाडले तरी तो ताचे सुवातेर प्रेयर करता. आर्ग्युमेंट घालीत निमणे तो सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशनाचेर पावलो. आम्ही आमच्या हातीन काय कायदो घेवचो ना. आम्ही माझ्या लोकांना घरा व्हरता. आम्ही खुशेनी विलिंगली आम्ही जेजू क्रिस्ताचे भक्त आम्ही त्याची सेवा करता. फक्त त्याची आम्ही आराधना करता संडेची 3 वरां. ते बी माझ्या पार्किंग एरियान बसून आम्ही करता. कोणाक काही कसलो त्रास जायना काय ना. माझ्या कशाचा अपंग जाल्यार ह्यांच्यानी बंद करूया तशी गेट रे. ही प्रॉपर्टी माझी आसा. अजून सोसायटी रजिस्टर्ड जावन ना. ह्यांच्यानी फोर्सफुली पेमेंट करनासतना रजिस्टर करपाक गेले आणि रजिस्टराचेर त्यांनी आरोप लायले की तो बिल्डराक मेळ्ळा बिल्डराचे पैसे खाल्ला म्हणून. आयतारच्या बोवळा उपरांत बिलिवर्सांची प्रेयर जालीच ना. प्रेयर घेता ती सुवातूय खंय बेकायदेशीर. प्रकरण सध्या डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन पावला. केस 21 जूनाक परत सुनावणी घेतली. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सरकार पर्यावरणाची वाट लायता. वर्ल्ड एनवायरॉन्मेंट दिसा परवरीचो आमदार रोहन खंवटेचो आरोप. तो म्हणटा सरकाराक जमता जाल्यार पर्यावरणाची वाट लायनासतना डेव्हलपमेंट करचो. रोहन पेन डी फ्रांस उलयतालो. पणजे पर्यावरण मंत्री आल्लेकार आनी पणजेच्या आमदारान झाडां रोयलीं. आयतारा वर्ल्ड एनवायरमेंट दीस मनयलो. पर्वरेच्या आमदारान पेन्ना दी फ्रांस झाडां रोयलीं. When we are talking on environmental lines, maybe we are in contrast with today's government. आयचो सरकार पळयलो जाल्यार एनवायरमेंटाच्या नांवार टुडे इन द नेम ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स, इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द नेम ऑफ वेरियस अदर वेज ऑफ पॉलिटिकिंग, वी आर actually having environment destruction. What we need is sustainable development, but the sustainable development model being forgotten,
The message of environment should truly go in every aspect, because we say that if we take plants to be the primary producers for every one of us, then we need to ensure the plantation is there everywhere. पणजे पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आर्लेकर आणि आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान महावीर पार्कांत झाडां रोयली. उद्देश हाजो इतलोच की जगान आमी सगळे कडेन पर्यावरण पर्यावरण अशें म्हणून उलयत असतात, पण प्रत्यक्षान हांवें कितें करपाक जाय पर्यावरणा खातीर, तें दवरपा खातीर, वाडोवपा खातीर, हाजो एक पाठ आमी आयच्यान दिवपाक सोदतात. आनी तो सगळ्यांक खबर आसा, फक्त ताजी याद करून दिवपाक सोदतात. ते म्हणजे हांवें प्रत्येकान एक झाड लावचें आनी तेंच झाड फुडल्या वर्सभर आमी तें जतन करचें दर वर्सा. हो एक आमी तातूंतल्यान लेसन दिवपाक सोदतात, एक मॅसेज दिवपाक सोदतात. आणि म्हणून आज आमी जो कार्यक्रम केल्लो आसा तो लोकांच्या सहकार्यान येदो व्हडलो केल्लो आसा. वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान कार्यक्रम घेतला आणि सगळे वृक्ष जर तुम्ही पळयत जाल्यार आमचे नेटिव्ह स्पिसीस म्हणजे आमच्यो गोंयच्यो स्पिसीस आणि आमच्यो गांवांनी रानांनी जाता तसल्यो झाडां आमी रोयल्या. पणजेभर आमचो आनी एक कार्यक्रम आसा, 5000 झाडां फुडल्या 5 वर्सांक लावपाची. पयलींच आमी बायोडायवर्सिटी स्टडी, पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर आणि कॉम्प्रेहेन्सीव बायोडायवर्सिटी इंडेक्स हाजो एक प्रोजेक्ट चालू केला. आयज आमी पळयता की डेव्हलपमेंटाच्या नांवान दिसान दीस झाडांची कत्तल जायत वयता आनी ती कत्तल खंय तरी झाडांची थांबोवपाक जाय. आनी ते पासत आमी जर एक झाड मारलें जाल्यार त्या झाडा बद्दल त्या जाग्यार आमी 10 झाडां नवीन लावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक विराम.